आमी मातशे लेट पावले रे, म्हाका खबर ना. हांगासरल्यान येयलो म्हणून आमी हांगासर येताले तेन्ना आमी पळयलो पळय जाल्यार तो पडलेलो आशिल्लो ऑलरेडी. हांगासर स्टंट बी चालू आसता रे रातचे बितचे. तेच हांगासर मातशें लक्ष घालपा जाय पुलिसांनी. हो कितें बरो स्पिडीन आसलो गाडी मोटरसायकल? म्हणल्यार आमी ताका पळोवंक ना, पण ताका कळटा पळयत जाल्यार गाडयेचो इम्पॅक्ट जर पळयत सगळे टायर तेगेले गेल्या आनी रिमा सुद्दां बँड जाल्या. डिस्क बीन सारके फुटोन गेला म्हणटा सारके. गेला ताका कांय जीव ना, तो गेल्लो ताका पयल्यारूच कळटालो. ताणें तोंड दिसता काडून त्या पोलाचेर बी मारला आसतलें, ताका चेपला. सो हेच्या पयलीं हांगासर हे जाता स्टंटबाजी जाता काय म्हणटा? हय 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 रातचे पळयत जाल्यार भुरगे ऑपोजीट डायरेक्शनांतल्यान सुद्दां येता. हांगासरल्यान स्टंट मारीत वता टायर वयर काडून. तसलें खूब चलता हांगा रातचे स्पेशली. हो आतां कितें करतालो तें आमकांय सारकें खबर ना, स्टंट करतालो काय कितें, पण फास्ट आशिल्लो कोण वांगडा बीन आशिल्ले तेज्या कोण? काय आयडिया ना न्ही. तें आमी पळोवंक ना न्ही. नमस्कार. आयज सकाळी जो फोंड्या उसगांव फर्मागुडी जो फ्लायओव्हराचेर एक एक्सिडेंट जाल्लो, जी KTM बायक घेवन एक श्रवण हरी नायक ह्या भुरग्याक मेजर एक्सिडेंट जाल्लो. ताका हॉस्पिटलान व्हरतकूर डिक्लेअर डेड केल्लो आसा. आनी ह्या लोकांच्या म्हणणे प्रमाणे ही जी KTM बायक आहा ह्या फ्लायओव्हराचेर जायते स्टंट मारता आनी जेणे करून म्हाका दिसता पुलिसांचें तेंचेर कांयच लक्ष ना. हो 19 वर्साचो भुरगो श्रवण हो पुणे रावपी आनी ताका ह्या बायकान हेल्मेट नासतना तेणें थंय डिवायडेचेर मारतकूच एक खांब्यार तोंड बसलें आनी मेजर अशें दुखापत जावन ताका मरण आयिल्लें आसा. फोंडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.